नमस्कार. गोवा युवा मोर्चा इन एसोसिएशन विथ विलेज पंचायत चिकालीम आणि आम्ही हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा तो जावन आसा घुमट गर्जना. अखिल गोवा घुमट आरती स्पर्धा ही फाल्यां 14 सप्टेंबर 2025 सकाळी 9:30 वरांचेर विलेज पंचायत चिकालीम ह्या भागांत जातली. आणि ह्या स्पर्धेक गोंय राज्याचे 16 वेगळे पगड हे सहभागी जातले. हांव समस्त गोंयकारांक विनंती करता की ह्या स्पर्धेक सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि ह्या स्पर्धेचे साक्षीदार जावचे. ही स्पर्धा आमच्या गोंयच्या वेगळ्या वाठारांतले लोक जेन्ना हांगा आपले कला प्रदर्शन करतले तांकां वाव दिवपाक लागून सगळ्यांनी तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर येवची. ही स्पर्धा गोंय राज्यांतली सगळ्यांत मोठी स्पर्धा जावन वतली. त्या करिता ह्या स्पर्धेक सगळ्यांत मोठो असो आमी इनाम दवरिल्लो आसा. तो पयलो इनाम जावन आसा तो म्हणजे 30,000 हे आमी भरघोस मोठी रक्कम दवरिल्ली आसा, प्लस ट्रॉफी आणि सगळे सहभाग्यांक आमी सर्टिफिकेट्स तशें मेडल्स दितले. दुसरे प्राइज जावन आसा 20,000 ट्रॉफी, मेडल्स आणि सर्टिफिकेट. तिसरे प्राइज जे जावन आसा ते 10,000 ट्रॉफी, मेडल्स आणि सर्टिफिकेट. तशेंच कॉन्सलेशन प्राइज आमी दवरिल्ले आसा चौथे आणि पांचवे, ताका 5-5 हजाराचो इनाम हे आमी तांकां भेटयतले. त्याच प्रमाणे बेस्ट गायक, बेस्ट घुमट सांज, बेस्ट सांबाळ वादक आणि बेस्ट कासाळी वादक हांकांय आमी एक तांकां ट्रॉफी भेटयतले. ह्या स्पर्धेक त्याच बरोबर आमी घुमट चित्रकला म्हणून आमी दवरिल्ली आसा, जे करिता आपले चित्रकार आपली कला ह्या घुमटांचेर करून हाडटले आणि ह्याचे प्रचार आणि प्रसार ह्या समस्त गोंयकारांक आमकां पळोवपाक मेळटले. हांव सगळ्यांक विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या स्पर्धेक येवचे. ह्या स्पर्धेक आमकां घडोवन हाडपाक लागून विलेज पंचायतीचो खूब मोठो वांटो आसा. त्याच करिता गोंय राज्यांतले सरकारांतले आमदार किंवा दाबोळी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय सरकारांतले मंत्री श्री मोविन गुदिन्हो सर यांचो आमकां व्हडलो तेंको आसा. त्याच प्रमाणे वास्को मतदारसंघाचे आमदार कृष्ण दाजी साळकर, मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार संकल्प आमोणकर, तशेंच आमचे समाजसेवक तथा उद्योजक संजय सातार्डेकर यांचो आमकां सगळ्यांच्या सहवासान आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. तर सगळ्यांक विनंती करता की ह्या स्पर्धेक सगळ्यांनी फाल्यां 14 सप्टेंबराक येवचे, ह्या कार्यक्रमाचे साक्षीदार जावचे अशें तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.